Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. शेनवारा राती हंजुण्या टुरिस्ट टॅक्सीक फॉल्टी डिजिटल मिटराक लागून उजो लागिल्लो. TTAGचे अवमान याचिकेचे सुनावणे वेळार हायकोर्टान सरकाराक चौकशी करपाची ऑर्डर दिली. फॉल्टी डीजी मिटराक लागून उजो लागला आसत जाल्यार खंय प्रकरण सिरियस. गोंय सरकारान डिजिटल मिटर बसोवपाचो स्टेटस रिपोर्ट कोर्टा मुखार दवरलो. आतां मेरेन 6,000 टुरिस्ट टॅक्सींक मिटर बसयला. फाटले 15 1600 मिटर बसयल्यात. खुबश्यो पेंडींग ऑर्डरी आशिल्ल्यान सेक्युरिनॅक्स कंपनीक नवें बुकींग घेवं नाका म्हूण सांगलां. पेंडींग बुकींग 500 सकयल येना तो मेरेन ही कंपनी नवें बुकींग घेवची ना. डिजिटल मिटर बसोवंक ना म्हूण परमीट सस्पेंड केल्ल्यो 1457 टॅक्सी रस्त्यार दिशिल्ल्यो, तांकां तालांव. मजगतीं चुकीचे बिलाचे प्रकरणात कॉन्ट्रॅक्टर कंपनी रोजमर्ता ऑटोटेकान खुलासो केला. तंत्रीक बिगाडाक लागून खंय बिल चुकलें. First of all, it is not clear at all with what purpose a cab was hired for a point-to-point journey and was kept hired for a period of more than 1 hour with only 2.7 kilometer movement. Neither we want to comment on the whole agenda behind this propaganda, which indeed is questionable. But from our side, proactively on receipt of this news, we got the meter checked today, and we released the vehicle after verifying that all the fares were as per the published fare charts. Further, we would like to add that all the taxi owners, all the motor cabs owners, tourist taxi owners in Goa may feel free to contact us anytime may visit any of our service centers in the Goa, or may contact us through the toll-free number. If at any given point of time they feel that there is any issue with the meter fitted in their cab, they may contact us freely. मिटर फिटिंगाचो सरकाराकडच्यान अपडेट स्टेटस घेवंक हायकोर्टान केस 13 डिसेंबराक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.